नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। माझे नाव सचिन सुल्लीकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आयज पावसाळी अधिवेशनाचो चवथो दीस आशिल्लो आणि गोय असेंब्लीन कितें जालें ताचेर एक नदर मारूया। गोय विधानसभेचो चवथो दिसाचे अधिवेशनाची सुरवात विरेश बोरकर, विजय सरदेसाय आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वाद विवादान जाली। विरेश बोरकर हांणी टिंटेड हारशा आशिल्ले गाडयो विधानसभेच्या प्रांगणात भोंवता जाल्यार विजय सरदेसाय हांणी काल मुख्यमंत्र्यांनी केल्ल्या स्ट्रे डॉग्स पॉलिसी विशीं आशिल्ली ह्या इश्यूचेर आशिल्लो। वाद थांबले उपरांत अधिवेशनाक सुरवात जाली। जायते क्वेश्चन्स ह्या वेळार आयचे आशिल्ले, पूण काय मोजके जे ठरावीक जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले ताजे बद्दल आमी एक नदर मारूया। आयच्या अधिवेशनाचो मूळ लक्ष ओडून घेवपी प्रश्न गोवा मायल्स टॅक्सी विशीं आशिल्लो, जो आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांकां विचारिल्लो। मोपा विमानतळार गोवा मायल्स कावंटर काडपाची गरज आसा आणि तो केन्ना काडटले असो आमदार आर्लेकराचो प्रश्न आशिल्लो। हाचेर जाप दितना येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी गोवा मायल्साच्यो 1560 टॅक्सी 8.5 कोटीचो वेवसाय करता अशी म्हायती मॉविन हांणी दिली। हातूंतल्यान सरकाराकूय येणावळ मेळटा, पूण सुमार 18,000 प्रायव्हेट टॅक्सी चालक खंयच्याच प्रकारचो कर भरनात, जाका लागून सरकारी येणावळीचें लुकसाण जाता अशें मॉविन गुदिनो हांणी फुडें सांगलें। हाका लागून विरोधकांनी बोवाळ घालो आणि कावंटराक बेकायदेशीर आसा अशें म्हळें। विरोधी पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या प्रकरणात अर्देवर चर्चा करपाची मागणी केली। झिरो आवर वेळार युरी आलेमांव हांणी भाजयेच्या वाडट्या दरा विशीं प्रश्न विचारलो। हातूंत तांणी भाजी आनी गरजेच्या वस्तूंचे वाडत वचपी दर हे गोंयकारांच्या परवडपी मर्यादा भायर आसा अशें सांगलें। घाटांतल्यान लँडस्लायड वा रस्ते खचता ह्या कारणाक लागून येरादारी खंडीत जाल्ल्यान शेजारच्या राज्यांतल्यान पुरवण उणावाक लागून दर वाडटा अशें तांणी फुडें सांगलें। तशें संकल्प आमोणकर हांणी दाबोळे अंतरराष्ट्रीय विमानतळार फुटफॉल्स उणे जावपा संबंधी आनी हे घडणुकेंत दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या मनांत भय आनी चिंता आसा अशें म्हळें। पुराय दक्षिण गोंयचे अर्थवेवस्थेचो हो प्रश्न आसा आनी अशें चालू उरल्यार जायत्या जाणांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो असो भंय लोकांच्या मनात आसा अशें तांणी फुडें सांगलें। उपरांत कट मोशन टू डिमांड चर्चेंत गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत आशिल्ली सुविधा आनी वेवस्थापन विशयी विरोधकांनी आनी मंत्र्यांनी तोखणाये बरोबर गरज आशिल्ली फावो ती सुविधा ना हाच्या विशयी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या नदरेक हाडून दिले। त्या भायर आपल्या मतदारसंघात फावो ती सुविधा सादर करून दिवची अशी तांची मागणी आशिल्ली। हातूंत विजय सरदेसाय हांणी फोंड्या 4 मंत्री आसून लेगीत फोंड्याचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलची परिस्थिती बिकट आसा अशें फुडें सांगलें। ह्या सगळ्यांचेर उत्तर दितना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या सगळ्या डिमांडाचेर आपूण लक्ष घेतलां आनी हाचेर आपूण उपाय करतलो अशें मुखार सांगलें। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी 18 म्हयन्यां भितर कॅन्सर हॉस्पिटल रेडी जातले अशें सांगलें। तशेंच ह्या कॅन्सर हॉस्पिटला खातीर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हांची सुद्दां मदत आसतली अशें फुडें नमूद केलें। तशेंच ऑन्कोलॉजी ओपीडी ही रोखडीच जीएमसीन सुरू जातली आनी कांय गजाली जाग्यार उडोवपा खातीर नीती पॉलिसी वापरतले अशें विश्वजीत राणे हांणी मुखार सांगलें। हो नियाळ तुमचे खातीर बरयल्लो विष्णू नार्वेकर हांणी आनी आमचे माय गोवा नेटवर्कचे सगळे सोशल मिडिया हँडल्स फॉलो करपाक विसरूं नाकात। देव बरें करूं।